where where it is not only running, but there are more other exercises which we have to do, like lunges, then skiing, wall balls, where we have to touch 100 wall balls, and we have to do a run on tired legs. So it is a challenge to do this race. And once when we knew that it was coming to India, we said, why not give a try, since we're endurance runners. So we trained for it for 2 months, and then we went to Mumbai just with the intention of finishing the race, since it was for the first time. But we did quite well. I was very happy with my performance, and on top of it, like to get a podium in my age category. That was really good. High Rocks, yeah, it was the first time in India, and it happens all over Europe, in the US, and also Southeast Asia, in Singapore, Hong Kong. Things like that. My role was assistant race director, because the first few races we can't be race directors till we get trained for at least 4-5 races. Then we get to become race directors. I've already done 3 races now. 2 races, 1 race in Singapore, 1 race in Hong Kong. This is my 3rd race. कितल्या भुरग्यांक तुमी ट्रेन केले आणि गोंयचे भुरगे? So far, I think 20. We trained 20 people and took them there. But there were at least 4 or 5 more athletes from Goa that went. ओके. हाय रॉक्स म्हणजे ऍक्च्युअली कितें असता, कशें असता? High Rocks is a fitness race. It's called a fitness race basically. You run a kilometer and then you do an exercise. Then you run another kilometer and do another exercise. There's basically a zone in the middle called the rock zone, where all the exercises are kept in line. So you do a kilometer, you come, do an exercise, you go out again, do another kilometer. So totally you run 8 kilometers and do 8 exercises. हय हांवें आज्ञान सरा बरोबर एसिस्टंट रेस डायरेक्टर म्हणून काम केलां हाय रॉक्सान. सो हाज्या पयलीं आमी आयर्नमॅन हे ऑर्गनायज करताले गोंयान. सो हो आमचो फर्स्ट इव्हेंट हाय रॉक्स हो इंडियन जाला स्टार्ट. सो मुंबय जाल्लो आनी तसोच आतां फुडें दिल्ली आनी बेंगलोर करपाचो विचार आसा. गोंयचे भुरग्यांनी कशें कितें मिन्स कशें डायरेक्टर कितें कितें लेवलाचेर काम केलां? गोंयचे भुरगे नॉट इवन म्हणजे हातूनच न्ही एज अ एथलीट न्ही, पण हातून जजीस आनी हेड जजीस म्हणून सुद्दां काम केल्लें आसा. अरावंड 10 ते 15 भुरग्यांनी जजीस म्हणून काम केल्लें आसा आनी 19 जाण ते 20 जाण पर्यंत त्यांनी सगळ्यांनी एथलीट म्हणून थंयसर पार्टिसिपेट केल्लें. गोंयचे नवे भुरगे जर तुमी हाडपाक सोदतात हाय रॉक्सान जाल्यार कशें तुमी हे करतले तांकां अट्रॅक्ट? तालिगांव ह्या जाग्यार आमचो ट्रेनींग आसा. सो ते आमकां जॉयन जावपाक शकतात. सो आमी पार्ट टायम प्रमाणे सकाळी ते सांजचे केन्नाय आमी तांकां आपोवन आमी ट्रेनींग दिवपाक शकता. सो आमचे 3-4 कोचीस आसा, टॅडी कोच आनी हांव आनी लिपोन म्हणून. सो 5-4 जाण मेळून आमी हांगा कोचिंग दिता. सो जजीस आसा ते इवन ट्रेंड आसात ते हाय रॉक्सान. तांचे एक कोर्स आसता फावंडेशन आनी L1 कोर्स म्हणून. ते सगळे जजीस आमचे ट्रेंड आशिल्ले आनी ते फुडल्या फावटी म्हणजे दिल्ली आनी बेंगलोर खंय तांकां आतां ते पार्टिसिपेट जातले एज अ जज. एज अ जज आनी इवन पार्टिसिपेट करतले एज अ इन अ रेस. सो इन फ्युचर आमचो गोंयचो व्हडलो कॉन्टिजंट वतलो दिल्ली. सो वी आर लुकींग अहेड फॉर इट. सो हे कितले प्लेसीचेर हाय रॉक्स ऑर्गनायज करतात तुमी? आतां तरी थरयला की 3 प्लेसीस करतले. हो फर्स्ट मुंबय जालो पयलो इव्हेंट, मागीर दिल्ली जातलो आनी एक बेंगलोर थरयला. ओके. सो ह्याच वर्सा जावपाचे 3 ह्याच वर्सा जातले सर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.